उत्पल परिकराच्या भाजपात प्रवेशासंबंधी मंत्री बाबूश मोन्सेरातान महत्वाचे विधान केला। उत्पल भाजपात येयल्यार आपणाक कसलीच हरकत ना अशें तांणी स्पष्ट केला। महापालिका वेंचणुके उपरांत दिल्ले मुलाखतीत तांणी आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराच्या योगदानाचो उगडास केलो। महापालिका वेंचणुके उपरांत मंत्री बाबूश मोन्सेरात हाणें प्रसार माध्यमांकडेन संवाद साधताना वेगवेगळ्या विशयाचेर आपले विचार मांडले। उत्पल पर्रीकराच्या भाजपात प्रवेशाविशीं उलयताना ताणें सांगले की उत्पल भाजपात आयल्यार आपल्याक कसलोच विरोध ना, पूण उत्पलाच्या खऱ्यांनीच कितें मनात आसा तें आपल्याक खबर ना असो उल्लेख ताणें केलो। ह्या वेळार बाबूशान आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराच्या वावराची याद करून भाजपाक व्हड योगदान दिलें आनी निमणे मेरेन पक्षाक निश्ठवान रावलो अशें सांगले। महापालिका वेंचणुके विशीं उलयताना ताणें विधानसभा आनी महापालिका वेंचणूक वेगळी अशें सांगले। हे वेंचणुकेत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी राज्य अध्यक्ष दामू नायक हाणें पॅनलाचें फुडारपण करपाची जापसालदारकी ताका सोपयल्ली। 30 जाग्यांतल्यान 27 जागे जिखपाक यश मेळयलें तरी 3 जाग्यांचेर हाराची जापसालदारकी आपूण स्विकारता अशेंय बाबूशान स्पश्ट केलें। मजगती कसिनोक लागून येरादारीच्या गर्देच्या प्रस्नाचेरय ताणें टिप्पणी केली। येरादारी वेवस्थापन सुदारपाची गरज आसा अशें सांगून 2027 वर्सा कॅसिनोचे भाडेकर सोंपतकच कसिनो मांडवींतल्यान काडून उडोवपाची शक्यता आसा अशेंय ताणें संकेत दिलो। रोहित आमदार जातलो हाचो आपणाक पुराय विश्वास आसा। तो विधानसभा वेंचणूक लढयतलो आनी तो खंयच्या मतदारसंघांतल्यान लढो दितलो ते पक्ष थारायतलो असो उल्लेखय बाबूशान केला। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।